कोलवा हांगासर एका घरांतल्यान सुमार 7 ते 10 लाख भांगराच्या दागिन्यांची चोरी जाली। ह्या घराचो मालक परदेशात आसता, ताका लागून घराची देखरेख करपी केअरटेकरान ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। काल रात्री काही अज्ञात चोरट्यांनी कोलवा चर्चीच्या फाटल्यान एक घरा भितर घुसले आणि थंयच्यान भांगराच्यो वस्तू तांणी पळोवन व्हेल्यो अशी माहिती ह्या घराचो केअरटेकरान कोलवा पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे जेन्ना चौकशी केली पुलिसांनी तेन्ना तांकां अशें दिसून आयलां की हातूंतल्यान 2 हार आनी काही भांगराच्यो वस्ती ह्यो चोरून व्हेल्ल्यो आसात। हे चोर घराचे ग्रिल्स तोडून भितर सरले। ह्या घराचो जो मालक आसा तो भायल्या देशांत कामाक आसता आणि हांगा ताणें एक केअरटेकर दवरिल्लो पळोवपाक। जेन्ना चोरी जाली तेन्ना केअरटेकर ह्या घरांत नाशिल्लो, तो घराच्या भायर आशिल्लो आणि ही चोरी जाली। पूण सद्याक परिस्थिती कोलवा पोलिसांनी माहिती दिल्ल्या प्रमाणे केअरटेकरान कंप्लेन घेवपाक न्हयकार दिला। ताणें फक्त इन्फॉर्म केला, जेन्ना मालक येतलो तेन्ना ही कंप्लेन रजिस्टर जातली अशी माहिती आमकां कोलवा पोलीस स्टेशनांतल्यान मेळ्ळी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकाडेकर।